नमस्कार. आयच्या ह्या पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्या दर एकल्याक माये मोगाचो येवकार. आयज साहित्य प्रकाराची संगम साधपी ही सांज आमच्या भेटेक कोंकणी साहित्यांत भर घालपी 3 दर्जेदार पुस्तकां हाडटा. लेखक, वाचक आनी दर एक कोंकणी मोग्याक हाचे परस आनी खोशेची गजाल कितें आसतली. आनी ह्या खोशेंत सहभागी जावपाक आमी सगळीं हांगा जमल्यात. मितक आनी सत्य, चान्ने आनी व्हडले घर ह्या कादंबरीची दुसरी आवृत्ती आयज हांगा उजवाडाक येता. एक गजाल मुद्दम सांगीन दिसता. आयज व्हडले घर ही कादंबरी फेब्रुवारी म्हयन्यांत उजवाडाक आयिल्ली. आयज उजवाडाक येता ती ताची दुसरी आवृत्ती. एका फाटोफाट त्याच वर्सा भितर दुसरी आवृत्ती येवप हे कोंकणी साहित्याच्या मळार खास करून कादंबरीच्या संदर्भात पयलेच फावट घडटा. ह्या इतिहासीक सुवाळ्याचे आमी साक्षीदार जाल्ल्यान आमकां ताचो अभिमान. आनी त्या संदर्भांत नाविन्यान भरिल्ली ही सांज साहित्याच्या माध्यमांतल्यान आमची तुमची तोंडां गोड करतली आनी नवें कितें तरी आमकां चाखपाची संद दितली ही आस दवरून हांव ही कार्यावळ फुडें व्हरतां. पयले सुवातेर मागता भौमानेस्त उदय भेंब्रे आनी प्रकाशक भौमानेस्त दिनेश मणेरकार हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक मानान माचयेर हाडचें. आयच्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हणून लाभल्यात कोंकणी साहित्यांतले 2 ज्येश्ठ साहित्यीक आनी मार्गदर्शक भौमानेस्त दत्ता दामोदर नायक आनी डॉक्टर जयंती नायक. मानेस्तांक परत एकदा येवकार दिता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो आरंभ आनी हावेस सांगून गैरसमजणी उजवाडाक हाडपी मिथक आनी सत्य हे पुस्तक धर्मांतरांतल्यान जल्माक आयिल्ल्या इक्विजिशना वयली इतिहासीक कादंबरी व्हडले घर हाची दुसरी आवृत्ती आनी संगीतबद्ध जावन गायल्ल्या गितांचो झेलो चान्ने ही पुस्तकां आयज आमच्या भेटेक येतात. ह्या पुस्तकांचे लेखक ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानेस्त उदय भेंब्रे हांची खोस मळबा पलतडीन आसतली हातून दुबाव ना. ही खोस ते येवकाराच्या उतरांतल्यान व्यक्त करतले. ताचे पयलीं तांची थोडीशी वळख करून दिता. भौमानेस्त उदय भेंब्रे हे नांव आमी कोंकणीच्या दर एका क्षेत्रांत आयकलां. ते मागीर कोंकणी चळवळीच्या संदर्भांत आसूं वा भाशीक संघर्शान. कोंकणीक मानाच्या पाटार बसोवपाक ते आयज मेरेन झुजले आनी झुजत आसात. ते गोंयांतले नामनेचे विचारवंत, लेखक, पत्रकार, आदवोगाद, साहित्यीक आनी अशा कितल्याशाच नात्यान तांकां वळखतात. 4 दशकां वयर कोंकणी साहित्य, भाशा, चळवळ, संस्कृतीक मळार सेगीत ते कार्यरत आसात. कर्णपर्व हे पुराणीक विशया वयलें नाटक, चान्न्याचे राती हो कविता झेलो, अस्मितायेचो कसाय आनी प्रतिक्रियेचें किरायतें ही सुनाप्रांत दिसाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या लेखां मदल्या वेंचीक लेखांची संकलनां, राष्ट्रमत दिसाळ्यांत मराठींत बरयल्ल्या लेखां मदल्या वेंचीक लेखाचो संग्रह ब्रह्मास्त्र अशी समाजीक आनी इतिहासीक स्वरुपाच्या पुस्तकांतल्यान वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत खाशेलें स्थान तांणी मेळयलां. मागता साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानेस्त उदय भेंब्रे हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. मुद्दमच ल्हानशा प्रमाणार घडोवन हाडिल्ल्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त दत्तबाब नायक, ह्या सुवाळ्याची अध्यक्ष भौमानेस्त डॉक्टर जयंतीबाई नायक, भौमानेस्त समीक्षा पै दुंगड, संजना पब्लिकेशनचे भौमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, ह्या सभाघरांत
जमिल्ले मानेस्त साहित्यकार, रसीक भयणीनो आनी भावांनो, आज 3 पुस्तकांचें प्रकाशन जाता. खूब फाटी आमी लेखक समजतात की एका बरोबर 5, 6, 7, 10 पुस्तकां प्रसिद्ध केली की लेखक व्हडलो जालो वो लेखक मोठो जालो म्हणून. आमचे भितर गोमनेस्त सरस्वती सन्मान मानेली महाबळेश्वर बाब सैल येतात, तांकां येवकार. तशें कांय नासता. पुस्तकाच्या आंकड्या वेल्यान खंयच्याच साहित्यिकाचें व्हडपण किंवा ल्हानपण ठरना. पूण हें आज घडलां तें खरें म्हणत जाल्यार हांव टाळटलो आशिल्लो. पूण हें एका वेगळ्याच अपघातान किंवा योगायोगान म्हणटा तशें घडलां आनी 3 पुस्तकां वेगळ्या वेगळ्या वेळार वेगळ्या वेगळ्या वर्सांनी छापून आयिल्लीं आज एका बरोबर उजवाडाक येतात. हातूंत एक पुस्तक आसा चान्ने. चान्ने हो गितांचो झेलो. हरशीं चडशे येतात ते कविता संग्रह. गितांचे संग्रह काडपाची चाल आमचेच भाशेंतली हांव वळखतां त्या भाशांनी व्हडलीशी ना. पूण आमी कोंकणींत भक्ती गितांचे बी झेले आयल्या. हो गितांचो झेलो काडपा फाटल्यान 1-2 कारणां आसात. आनीक तातूंतलें एक कारण अशें की खूब फाटी कांय कार्यावळींनी म्हजेंच गीत गायिल्लें हांव ऑडियन्सान बसून आयकतां. आनी आयकत आसतना मंद वाऱ्यार ह्या उतरांच्या जाग्यार धुंद वाऱ्यार जशें आयकलें म्हाका आंगार शिर जाता. अशेंच दुसऱ्याय तरांनी घडटा. एक उतर हांगाच्यान थंय पावता, एक वळ सामकीच बदलून गावप जाता आनीक अर्थ बदलता. पूण त्या भायर गायतल्याचो दोश ना. ताका साधन ना मुळांतली कविता खंय मेळोवची ती सोदपाक. कितें आसा आमचे कडेन? बाबा मूळ कविता कशी बरयल्या ती जर कविता संग्रहांत आयिल्ली आसत जाल्यार मेळटा. तशें अपुर्बाय प्रकाशनान जेन्ना म्हजें पयलें पुस्तक काडलें चान्न्यांचे राती, ताचे 2 विभाग केल्ले. एक कविता आनी मागीर गितां. पूण ताजे फाटल्यान आनीकय गितां जायतीं बरोवप जालीं आनी तीं छापून आयलीं ना. आतां प्रश्न आयलो तो असो की ह्या कलाकाराक इच्छा आसूं येता की आपणें मूळ जशें कवीन बरयलां तशें गावचें म्हणून. पूण तें ताका मेळना. तो खंय तरी तें सीडी वेल्यान वाजिल्लें आयकता किंवा कोणेंय सांगिल्लें गायिल्लें आयकता आनी जी याद ताका उरता त्या यादी प्रमाणे तो गायता. हो एक अनुभव आयलो. आनी दुसरो अनुभव असो आयलो की कांय वेळार इश्ट किंवा वळखीचे लोक फोन करतात आनी फोन करून सांगतात की अमकी तुजें गीत जाय, अमकें गीत मातशें बरोवन धाड. आपल्याली कोण तरी नात्यांतली चली किंवा चलो गावंक सोदता आनीक त्या खातीर तें गीत जाय. आतां म्हजी अडचण अशी की म्हज्या खंयच्याय कवितेचे किंवा गिताच्यो पयल्यो 2 वळी वा चडांत चड एक कडवें म्हाका याद जाता, फुडलें म्हाका याद जायना. बाकी बाबा विशीं सांगतात की बाकी बाबाक आपली प्रत्येक कविता, प्रत्येक गीत संपूर्ण तोंडपाठ आसतालें. आनी तशेंच सांगतात की तांचे गुरू भारत तांबे हांच्याय बाबतींत तशेंच आशिल्लें म्हणून. म्हजे बाबतींत सामकें वेगळें. एक कडवें चडांत चड ताजे फुडें म्हाका याद जायना. म्हणटकीर एक दीस एका इश्टाचो फोन आयलो की आपल्याक अमकें गीत जाय. म्हाका तर याद जायना. सोदलें खंय बरयिल्लें मेळटा काय म्हणून, मेळना. छापिल्लें मेळटा काय म्हणून पळयलें, मेळना. कितें करतलो? ताका तर हांवें धाडटा म्हणून सांगलां. मागीर ती सीडी वाजोवन हांवें आयकली आनी एका एका कडब्याचेर थांबोवन तें बरोवन काडून ताका धाडून दिलें. म्हणजे हें दुसरें कारण की गावपी कलाकार किंवा संगीत लावपी कलाकार
हाका मूळ गीत मेळपाची वेवस्था आमचे कडेन ना. एक तर ताणें खंयच्यान तरी सीडी खंय आसूंक जाय, ती मेळटा म्हणून ना. देखीक म्हजी चडशीं गितां आकाशवाणीन रिकॉर्ड केल्लीं आसात आनी आकाशवाणीचेर लागिल्लीं आसात. तांच्यो सीडी खंय मेळटल्यो, कोणें रिकॉर्ड आपणें करून दवरल्यार मेळटली, बाजारांत काय मेळची ना. म्हणजे ही अडचण गावपी कलाकारांची आनी संगीत लायतल्यांची लक्षांत घेवन म्हाका दिसलें की गितांची एक पटी तयार करची, पुस्तक न्हय. पुस्तक जरी तोंडांतल्यान उतर गेलें तरी हांवें भितर पटीच शब्द वापरला. ताजें कारण तें ल्हानशी आसा पटी, पूण जीं गितां संगीतबद्ध करून मुद्रीत जाल्लीं आसात, आकाशवाणीचेर आसूं येता, हिज मास्टर्स वॉयसान काडिल्लीं आसूं येता, कॉमनवेल्थ डेव्हलपर्सान काडिल्लीं आसूं येता, वो आनी खंयच्याय संस्थेन काडिल्लीं आसूं येता, पूण जीं संगीतबद्ध जावन रिकॉर्ड जाल्यात तीच गितां ह्या चेल्यांत आसात, दुसऱ्यो कविता ना. म्हणटच ही वेवस्था केल्या ती फक्तच गावपी कलाकारा खातीर आनी संगीत लावपी कलाकारां खातीर, संगीत दिग्दर्शकां खातीर. खरेपणी हें वाचना खातीर अशें पुस्तक न्हय. ही पटी तांकां सोंपे रितीन तें गीत मुळांत गीत कशें आसा तें मेळचें ह्या खातीर ही वेवस्था केल्ली आसा. आतां हें हांवें हो विचार दिनेश बाब मणेरकारांचे कडेन मांडलो आनी ताणें सट करून म्हळें तशें जाल्यार काडया म्हणून. काडया काय ना ह्या विशीं म्हज्या मनांत दुबाव आशिल्लो, ताणें काडया म्हळें आनी रोखडें तें छापून जालें. म्हाका दिसता छापून तें म्हजे कुडींत उरल्यार काय ना म्हळ्यार 1.5 वर्स जावन गेलें आसतलें. आज ताणें बाबड्यान उजवाड पळयला. दुसरें पुस्तक आसा तें मिथक आनी सत्य. हें थोडेशें संशोधनाचें आनी इतिहासाचें पुस्तक. आमची अखिल भारतीय कोंकणी परिशद पळय आसा, तिच्या आरंभा संबंदान आनी तिच्या हावेसा संबंदान कांय वर्सां पयलीं एक वाद उप्रासलो. आनी तो वाद असो की अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ही राजकी हावेसान स्थापन जाल्ली. कोंकण राज्य करपाचो तिजो हावेस आशिल्लो. त्या खातीर माधव मंजुनाथ शानभाग गोंयांत आयिल्लो. गोंयकारांनी तांची फकाणां केलीं आनी तांची भास आनी गोंयकारांची भास हातूंतलो फरक पळोवन आचार्य रामचंद्र शंकर नायक हांणी चवथीचो चंद्र हें नाटक बरयलें. आतां म्हाका पटलें ना इतल्या खातीर की परिशदेचो इतिहास वाचून आयकून मुंबयच्यो खबरो जावन घेतकच माधव मंजुनाथ शानभाग गोंयांत आयिल्लो म्हणपाचो खंयच कसलीच गवाय मेळना. म्हणटा हांव मातसो इल्लोसो संशोधनाच्या मुडांत गेलो आनी सोदता म्हाका तिसरे बसकेचो नियाळ हो एक नियाळ मेळ्ळो. हो तिसरी बसका मुंबय जातकच जिचो येवकार अध्यक्ष शणै गोंयबाब आशिल्लो तांणी हो नियाळ तयार केल्लो आनी ताका नांव दिलां तिसरे बसकेचो नियाळ. पूण ह्या नियाळांत कितें आसा, तिसरे बसकेचो नियाळ आसाच, पूण त्या भायर पयले आनी दुसरे बसकेचोय नियाळ आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल तातूंत आसा ती म्हळ्यार 1939 कारवारचे पयले परिशदेन येवकार अध्यक्ष ह्या नात्यान माधव मंजुनाथ शानभाग हांणी केल्लें भाशण तातूंत भितर आसा. म्हजे नदरेन हो गडगंज पुरावो. त्या भाशणांत शानभाग मामान सांगलां आपूण कित्याक फुडें सरलो ही परिशद घेवपाक आनी ह्या परिशदेचो हेतू कितें तो. म्हणल्यार आनी दुसरे कडेन सोदूंक वचपाची गरज पडली ना, कित्याक दुसरो मनीस आनी दुसऱ्याक कितें सांगूंक शकतालो. हांगा खुद्द ज्या मनशान स्थापन केली परिशद त्या मनशाचेंच भाशण म्हाका तातूंत मेळ्ळें. आनी एक मुद्दम सांगपा सारकी गजाल, हो जो तिसरे बसकेचो नियाळ आसा ज्याचें लेखन भोवतेक शणै गोंयबाबान केल्लें आसूंक जाय. नांव ना तशें तांचे बाकीचे पदाधिकाऱ्यांच्यो सयो आसात, तातूंत काशनाथ श्रीधर किंवा बयाभाव आसात. मुद्दम सांगपा सारकी गजाल आमचे पिळगेक आनी फुडले पिळग्यांक
जे संस्था चलयतात आनी जे संस्थांचे कारभारी आसात तांकां हो नियाळ हो एक नियाळ कसो बरोवचो हाजो आदर्श नमुनो. वर्ष नियाळ कसलो, एका परिशदेचें 3रे अधिवेशन जालां. बाबा एका संस्थेच्या वर्सुकी सभेत नियाळ मांडटात तसो न्ही. एके परिशदेचें 3रे अधिवेशन जालां ताजो नियाळ. त्या नियाळांत येवकार अध्यक्षाचे भाशणाचें सार आसा. त्या नियाळांत अध्यक्षाच्या भाशणाचें सार आसा. त्या नियाळांत समित्यो कसल्यो 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 घडयल्यात आनी तांचे वांगडी कोण 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 तें आसा. त्या नियाळांत खंयच्यो खंयच्यो थारावण्यो पास केल्यो तें आसा. त्या नियाळांत त्यो थारावण्यो कोणाक धाडल्यो तें आसा. त्या नियाळांत त्या थारावण्यो धाडले उपरांत तांचो प्रतिसाद कितें आयलो तें आसा. आनी त्या नियाळांत पयशांचो हिशोब आसा. इतलो सिस्टमॅटीक पद्दतीन नियाळ हांवें तरी दुसरो केन्नाच खंयच पळोवंक ना. म्हणटकच हाजे फुडें कोणूय संस्थाचे कारभारी नियाळ करतले जाल्यार हो नियाळ एक आदर्श नमुनो म्हणून दोळे मुखार दवरूं येता. ही मातशी आडकत जाली, पूण पुस्तक बरोवपाचें कारण तो वाद. आनी म्हाका पटलें ना म्हणून हांव सोदूंक गेलो आनी सोदतां सोदतां म्हाका हें भाशण मेळ्ळें जातूंतल्यान परिशदेचो मूळ हावेस कितें तें स्पश्ट जालें. तातूंत राजकारण अजिबात नाशिल्लें. केवळ भाशा आनी शिक्षण. मुख्य म्हणजे निरक्षरी लोकांक बरपाक्षरी करपा खातीर भास जाय आनी भाशेची वाड करपाची आनी भाशेचो विकास करपाची गरज आसा. हे भावनेंतल्यान ही परिशदेचो जल्म जाल्लो आसा. दुसरें म्हाका मेळ्ळें तें माधव मंजुनाथ शानबाग गोंयांत केन्नाच आयलो ना. तो ह्या परिशदेच्या कामा खातीर मुंबय गेलो ना, तो मंगळुराक गेलो ना. तो फक्त कारवार आनी आसपासच्या गांवांनी भोंवलो आनी थंय एकदम बरो प्रतिसाद आपल्याक मेळ्ळो अशें तोच आपल्या भाशणांत सांगता. तिसरी गजाल म्हाका मेळ्ळी ती अशी की चवथीचो चंद्र आनीक माधव मंजुनाथ शानबाग हांचे गोंयांत येवप किंवा जो आयलोच ना ताजो कांयच संबंद ना. परिशद 1939 जाल्या आनी चवथीचो चंद्र 1934 बरोवन त्याच वर्सा ते स्टेजीर माचयेर ताजो खेळ जालो. म्हणटकच 4 वर्सां आदीं बरयल्ल्या नाटकाचो संबंध माधव मंजुनाथ शानबागाले भाशे कडेन लावप हें मोठी चूक अशें म्हाका दिसलें. म्हणल्यार खंय तरी गैरसमज आसा किंवा कोणाच्या तरी मनांत तसो विचार जाल्लो आसा जो चुकीचो. सादी गजाल म्हणजे तर्कशास्त्र किंवा लॉजीक वापरून पसून पळयल्यार कळटा की 1939 परिशद जाली. ज्या वेळार भारत स्वतंत्र जावंक ना, भाशावार प्रांतरचना जावंक ना, ज्या वेळार गोंय स्वतंत्र ना, मुक्त ना, अशे वेळार कोण येवजितलो कोंकणी राज्य करपाक. त्या वेळार राज्यांत नाशिल्ली, आशिल्ली ती एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स, प्रेसिडेन्सीस ब्रिटिशांनी तयार केल्ल्यो. म्हणटकच 1939 जंय भारतच स्वातंत्र्य केन्ना जातलो हाजो अदमास ना, थंय कोण येवजितलो कोंकणी राज्य करपाचें. आनी त्या विशीं एक उतर तांच्या भाशणांत किंवा सगळ्या अध्यक्षाच्या भाशणांत कांयच ना. इल्लेशें संशोधन करचें पडलें आनी पुरावे मेळ्ळे म्हाका. म्हणटकच मेळ्ळे म्हणटकच त्या वादाक खंय तरी एक अंत करूंक जाय म्हणून म्हाका दिसलें तें बरोवचें. आतां परत प्रश्न येतलो की ताजेर तारीख जर तुमी पळोवशात, छापिल्ली किंवा प्रकाशनाची तारखेचें वर्स आसा 2020. आज आमी 2021 अखेरेक आसा. कित्याक उरलें इतलो तेंप? ताका एक कारण आसा. हें थोडेशें संशोधनाचें कार्य आशिल्ल्यान एका संशोधन पत्रिके खातीर हांवें तें बरयलें आनीक धाडलें. त्या संशोधन पत्रिकेच्या पयल्याच अंका खातीर धाडलें. आनीक दिनेश पुस्तक तयार जातकच म्हाका म्हणूंक लागलो की आतां प्रकाशनाची तयारी करया. हांवें म्हणलें नाका. मूळ लेख हांवें बरयला तो त्या संशोधन पत्रिके खातीर आनी ताजें मागीर पुस्तक काडलें न्ही. पयलीं संशोधन पत्रिका येवनी मागीर आमी पुस्तक प्रकाशीत करया, तें बरोबर जातलें. ताणें मान्य केलें. परिणाम आज पर्यंत ती संशोधन पत्रिका येवंक ना.
म्हणटकच मागीर म्हळ्यार आमी आनी रावनाय तें पुस्तक घुसमट्टलें भितर बॉक्सांत, म्हणून ताजेंय प्रकाशन आज दवरलें. मुख्य कारण आयच्या ह्या सुवाळ्याचें हें व्हडलें घर. त्या निमित्तान मागीर हीं दोनूय पुस्तकां उजरावन म्हणटा तशीं काडप जाता. व्हडलें घर फाटल्या फेब्रुवारींत प्रकाशीत जालें आनी 8-10 म्हयन्यां भितर ताजी दुसरी आवृत्ती म्हणटात आमी, पूण इंग्लिशींत 2 उतरां वेगळ्या वेगळ्या अर्थान वापरतात, एडिशन आनी रिप्रिंट. जेन्ना बदल आसता, सुदारणा आसता, काडप घालप असलें आसता तेन्ना ताका आवृत्ती म्हणटात, आनी जेन्ना जशा तशें परत छापून काडटात ताका रिप्रिंट म्हणटात. पूण आमच्या देशी भाशांनी फक्त कोंकणीतूच न्ही, कोंकणी, मराठी, हिंदी हातूंत शक्यतो आवृत्ती हेंच उतर वापरून फुडें वतात, म्हणून तें आमी तशेंच दवरलां. पूण खऱ्या अर्थान तें रिप्रिंट, पुनर्मुद्रण, कित्याक तातूंत नवें कांय घालूंक ना, कांयच बदलूंक ना. कितेंय बारीक सारीक चुको खंय दिसताल्यो प्रिंट जातना त्यो सुदारल्या, इतलेंच. आतां परत म्हाका दिसता खंय देशांत खंयच्याय पुस्तकाचें दुसरें पुनर्मुद्रण येता किंवा आवृत्ती पसून येता जाल्यार तिचें प्रकाशन करपाची व्हडलीशी चाल ना. पुस्तक प्रकाशन पयलेच फावटी करता नॉर्मली, खंय आडवाद आसूं येता, खंय ताका एक एक्सेप्शन आसूं येता, पूण चडशें प्रकाशन एक फावटी जाता. परत जेन्ना आवृत्ती येता, कित्याक एक पुस्तकाची कांय वेळार 4 फावटी 5 फावटी रिप्रिंट्स जातात, म्हणल्यार तांकां जर आवृत्ती म्हळ्यो 4-5 प्रकाशन समारंभ कोण करूंक वतलो, वचना. हाजो करचो असो आमकां दिसलो. ताजें कारण समिक्षा बायनाथान सांगलां की कोंकणी साहित्याच्या इतिहासांत खंयचेंय पुस्तक प्रकाशीत जातकच 10 म्हयन्यां भितर ताजें पुनर्मुद्रण किंवा आवृत्ती येवप हें पयलेच खेपे घडटा. आनी हें पयलेच खेपे घडटा म्हणून तें अर्थपूर्ण आसा आनी त्या खातीर तें आमी फोकस करचें अशें विचारांतल्यान हो सुवाळो जालो. आतां हाजें श्रेय कोणाक? हाजें श्रेय जाणी ह्या पुस्तकाचेर बरयलें, जाणी हें पुस्तक वाचलें त्या वाचकांक, आनीक जाणी हें पुस्तक प्रकाशीत केलें त्या प्रकाशकांक. आनीक एक श्रेय दिवंक जाता तें विशयाक, कारण जो विशय हे कादंबरीत मांडला तो विशय थोड्याशा अभिमानान हांव सांगतां, म्हणजे त्या बाबतींत हो रावना, सामको सवळो रावना. खंयच्याच देशी भाशेंतल्या साहित्यांत अजून हो विशय येवंक ना. इंग्लीश भाशेंत 4 कादंबऱ्यो आसात, पूण इतिहासाचो अभ्यास करून बरयल्ल्यो न्हय, आयकून कानार जें कितें आयलें तें आयकून बरयल्ल्यो. 50 वर्सां फाटली एक गोंयकाराची कादंबरी आसा, गोल्डन गोवा, गोंयकारान बरयल्ली, इंग्लिशीन 4 आसात. आनीक एक आसा गार्डियन ऑफ द डॉन म्हणून, ज्यू मनशान बरयल्ली. तो लेखक असो की जगांत जंय जंय ज्यूचेर अन्याय जाला थंय थंय वता आनी थंयच्यो थिम्स घेवन तांचेर कादंबऱ्यो बरयता. हो मनीस गोंयांत येवंक ना. तो म्हणलो आयची गोंय पळयल्यार आपल्याक तें गोंय दोळे मुखार कशेंच येवचें ना. पूण तो फिलिपायन्सांतलो खंयचो तरी एक खूब फाटीं बॅकवर्ड आशिल्लो जागो सोदून काडून थंय बसून ताणें आपली कादंबरी बरयली. मंगळुरांतल्या 2 मनशांनी 2 कादंबऱ्यो बरयल्यात. पूण कश्यो? इतिहासाचो अभ्यास करून न्हय, जें कितें खंय बरयल्लें अशें वाचलां तें वाचून. आनी एक कादंबरी एका मल्याळी मनशान बरयल्या इंग्लिशींतल्यान, तें तर भयंकर. तें जर तूं वाचत जाल्यार हो इतिहास गोंयांत तरी घडूं ना, खंय तरी आनी घडला काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. म्हणजे सांगपाचो हेतू असो की इतिहासा कडेन प्रामाणीक रावन बरयल्ल्यो त्यो कादंबऱ्यो न्हय. म्हणजे अशेंय आमच्यांनी म्हणूं येता की ह्या विशयाचेर इतिहासा कडेन प्रामाणीक रावन बरयल्ली कादंबरी
जगांत हाजे भायर दुसरी ना. कोणाकय दिसूं येता हांव गरिबिश्टपणान म्हणटा किंवा म्हाका व्हडपण घेवपाक म्हणटा काय म्हणून न्ही, पूण हो फॅक्ट न्ही आनी सत्य तें सत्य. खरें म्हणत जाल्यार हो विशय इतलो नाट्यपूर्ण की जो कितल्याशा कादंबऱ्याक जन्म दिवंक शकता. सगळो काळ जर तो घेतलो 1540 ते 1812 मेरेनचो, जाल्यार कितल्योश्योच कादंबऱ्यो ह्या एका विशयाचेर बरोवंक जातात. हांवें घेतला केवळ 20 वर्सांचो काळ, फक्त 20 वर्सां. म्हणटकच 235 वर्सांच्या काळात आनी जायतें घडलां. आनी कांय वाचकांनी तातूंत दत्त बाबूय आसात की अशेंय म्हाका विचारलां की हें कित्याक येवंक ना काय म्हणून. आनी थंय मागीर हांवें फ्रँकली तांकां सांगलां की बाबरे तें घालूं येतालें, पूण म्हाका सुरवातीक पासून एक भंय की पाल्लाळ जायत म्हणून. आनी आडकथा उपाख्यानां जावन पळय रामायण आनी महाभारत पळय तें व्हडलें 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 जायत गेलां, तशें कितें जायत म्हणून. पूण हांव सुरवातीक पासूनच मातसो एक ब्रेक मारून रावलो की आडकथा नाका. एक जें कथानक आसा तेंच कथानक दोळे मुखार दवरून फुडें या. कित्याक एक फावटी जर तुवें फाटें फोडले जाल्यार कितलेशेच फाटें फोडचे पडटले, कितल्योश्योच गजाली घडल्यात त्यो सांगच्यो पडटल्यो, तें आनी नाका. त्या खातीर हांव 200 पानांचेर थांबलो, नाजाल्यार तें प्रकरण 400, 450, 500 पानांचेर वचूं येतालें. इतलें घडलां. एक लक्षांत धरात, 1540 जें धर्मांतर सुरू जालें तें तिसवाडी तालुक्यांत जालें आनी तें भयंकर जालें. एक देवळाची काणी जर वाचत तर तें भयंकर जालें. 26 वर्सांनी ते साश्टींत पावल्यात आनी ही कादंबरी सुरू जाता 26 वर्सांनी. म्हणटा फाटल्या 25 वर्सांच्या काळांत पळय जें घडलां तें भयंकर ह्या कादंबरींत येवंक ना. पूण तें जर हांव सांगूंक गेल्लो जाल्यार हें जें मुखावेलें आसा तें फाटीं पडटलें आशिल्लें आनी म्हजे नदरेन तें म्हत्वाचें आशिल्लें. दोन भाग आसात ह्या इतिहासाचे. एक धर्मांतर आनी त्या धर्मांतरांतल्यान निर्माण जाल्लें इन्क्विजिशन. धर्मांतर आनी इन्क्विजिशन एक न्हय. आनी इन्क्विजिशन धर्मांतर करनाशिल्लें. धर्मांतर करपी लोक वेगळे, इन्क्विजिशन चलोवपी लोक वेगळे. ताजो हेतू वेगळो, हाजो हेतू वेगळो. हें हाजेर फोकस म्हाका दवरपाची इच्छा आशिल्ली आनी म्हणून फकत 20 वर्सांचो काळ आनी तोय बी साश्टींत. आतां थोडे संदर्भ आयल्यात फाटले, तिसवाडेंत कितें घडलें ते जे जाणटे लोक जाणा आशिल्ले ते उलयल्यात, सांगलां तांणी, पूण ताजेर फोकस ना. सांगपाचो हेतू असो की आनी म्हाका दिसता की असलें साहित्य हें कोंकणींत जितलें सहज रितीन येवंक जाता तितलें दुसरी भाशांनी येवप कठीण. कारण तांणी तें भोगूंक ना. आमचे पिळगेन तें भोगूंक ना, जाणटेल्यांनी भोगलां आमच्या. पूण आमी आमचोच इतिहास जेन्ना सोदूंक वतात तेन्ना हें आमच्यांनी टाळूंक जायना. काल अनंत बाबोगनी हांणी म्हजी एक मुलाखत घेतली आनी तातूंत एक निमाणो ह्या आवृत्ती संबंदानच आनी तातूंत एक निमाणो प्रस्न आशिल्लो, इतिहास कित्याक उस्तून काडटा. गडे मुड्डे क्यों उखाडते हो, अशें हिंदीन एक वाक्य आसा. म्हणजे जें कितें जावन गेलां तें परत परत वयर काडून उपयोग कितें, उस्तितात कित्याक, प्रश्न असो. उस्तुपाक इतिहास कोणें करून दवरला. उस्तितात कितें आमी जें करून जमनी भितर आसा तें न्ही. इतिहास जमनी भितर ना. इतिहास पुस्तकांनी बरयल्लो आसा, पुस्तक उगडलें जाल्यार तो वाचूंक मेळटा, कळटा आनी तो कळपाची गरज आसा. कारण फिलोसॉफरांनी सांगलां की जो समाज आपलो इतिहास विसरता तो परत त्योच चुको परत 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 करीत रावता. दोज हू फॉरगेट देर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. हें मुळांत इंग्लिशींतलें वाक्य. दुसऱ्या अर्थान सांगचें जाल्यार जो आपलो इतिहास विसरता तो आपलो फुडार सारको घडोवंकूच शकना, ताका मार्ग सारको मेळना. म्हणटकीर हो इतिहास आमकां मेळचो, कळचो. कोडू तो मान्य, कांय वाचतल्यांक तो खूब कोडू लागतलो, ताका उपाय ना, कारण इतिहासच कोडू न्ही. कारात्याक कांय म्हज्यान गोड करूं नजर. म्हत्वाचो प्रश्न आसा तो बरयतल्याच्या हेतूचो.
बरयतलो बरयता तो कोणा तरी खोबळावपाक बरयता, तो दोन दोन समाजा मदीं फूट घालपाक बरयता, काय तो तेन्नाचें चित्र खरें चित्र तुज्या मुखार उबें करता. निश्कर्श तूं काड. म्हजो लेखक येना त्या निश्कर्श असो की दोगांनी ह्या गोंयांतल्या दोनूय समाजांनी भोगलें, दोनूय समाज विक्टिम्स त्या परिस्थितीचे. म्हणून त्या म्हज्या कुटुंबान जें कुटुंब हांवें वर्णिलां तातूंत पयलीं हिंदू आसतना ते भोगतात आनी मागीर क्रिस्तांव जातकूचय भोगतात. अशें न्हय की एक समाज सुखी जालो आनी दुसरो दुखी जालो, ना. आनी एक 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 म्हाका दिसता तें उलोवन वता. खूब फाटीं गोंयकारांक लोक तोखेतात भायले की तुमी हिंदू क्रिस्तांव हांगा खूब हार्मनीन रावतात. गोंयांत एक सोशल हार्मनी आसा आनी तुमी एकामेका कडेन बरेपणान रावतात म्हूण खरी गजाल. कित्याक आमी अशे रावतात आनी उत्तर प्रदेशांतले लोक कित्याक रावनात? आमी अशे रावतात आनी बिहारांतले लोक अशे कित्याक रावनात? आमी अशे रावतात आनी कर्नाटकांतले लोक अशे कित्याक रावनात? थंय इगर्जी कित्याक फोडटात? कारण अशें की हांवें जें भोगलें तशेंच क्रिस्तांव जाल्ले म्हज्या भावान भोगलें. आमी दोगूय समदुख्खी. म्हाका जो त्रास जालो तोच म्हज्या मावडेच्या कुटुंबाकय जालो. आमी दोगूय समदुख्खी. पण समदुख्खी जेन्ना आसतात मनीस तेन्ना एकमेकाचेर राग कशें काडटले, एकमेकाचें वायट कशें चिंततले. म्हणून ही सोशल हार्मनी आसा. दोगांनीय भोगलें, दोगूय बळी जाले त्या परिस्थितीचे, म्हणून सोशल हार्मनी आसा आनी जी आमकां राखून दवरपाची आसा. पूण त्या खातीर इतिहास समजून घेवंक जाय. समजून घेतले जाल्यार तो जाणून घेवंक जाय. आनी इतिहास जाणून घेतले जाल्यार दोन मार्ग आसात. एक तर इतिहासाचें पुस्तक वाचूंक जाय किंवा साहित्यांतल्यान आयिल्लो इतिहास मानून घेवंक जाय. तो हो प्रयत्न आसा आनी ह्या प्रयत्नाक वाचकांनी जो प्रतिसाद दिला तो म्हजे नदरेन कोंकणीच्या साहित्याच्या नदरेन खूब म्हत्वाचो. हांव सदां म्हणटा की समाज ही एक खण जातूंत कितलेशे विशय साहित्यिकांक मेळटात. आयचो समाज, आमची सरभोंवतण, आमचें सामाजीक पर्यावरण, पूण हाचे भायर इतिहास आनी पुराण ह्या ह्यो दोनूय आनीक दोन मोठ्यो खणी आसात की जातूंत कितलेशेच विशय मेळटात साहित्य निर्माण करपाक. तूं कशे रितीन पळयता आनी कशे रितीन मांडटा हो फरक. पूण विशय जितले आयच्या समाजांत मेळटात तितलेच आमकां फाटल्या प्राचीन काळांतल्या समाजांतय मेळटात. त्योय खणी आसात साहित्यिकां खातीर आनी त्यो आमी उस्तुच्यो, त्यो मात उस्तुच्यो, त्यो खणी उस्तुच्यो. ज्या खणींनी हो असले विशय साहित्यिकांक मेळपा सारके आसात त्यो खणी आमी उस्तुच्यो आनी ते विशय कोंकणी साहित्यांत हाडून ते समृद्ध करचे. परत एक फावट आमच्या मानेस्त सोयऱ्यांक आनी तुमकां मानेस्त रसिकांक हांव माये मोगान येवकार दितां. बरें जावं. तुमची उतरां तुमच्या इतलीच मोवाळ उदयबाब. ही उतरां काळजाक स्पर्श केले बगर रावनात. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. फुलां मनशांत जीवसाण हाडटात, मोगाची भावना जागयतात. आपूण भावून लेगीत दुसऱ्यांच्या जिवितांत परमळ हाडटात. फुलांचो होच मोग आमच्या मानेस्तांची जीण परमळीत करतलो अशें समजून हांव मागतां संजना पब्लिकेशनाचे मालक आनी प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश मणेरकार हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक फुलां भेटोवची.
भोमानेस्त उदय बेंब्रे हांचे लागीं मागता तांणी सैल बाबाक फुलां भेटोवची. इश्टानू, जाचे खातीर आमी हांगा जमल्यात तो खीण आयिल्लो आसा. वेदी वयले मानेस्त भोवमानेस्त दत्ता दामोदर नायक आनी डॉक्टर जयंती नायक हांचे लागीं मागता तांणी चान्नें, व्हडलें घर आनी मितक आनी सत्य ह्या पुस्तकांचें विमोचन करचें. देव बरें करूं. पुस्तका खातीर भोमानेस्त उदय बेंब्रे तशेंच दर एका कोंकणी वाचकाक खूब खूब परबीं. ह्या माटवांत आमचे मदीं आसात भोमानेस्त अतुल पंडीत आनी भोमानेस्त सिया पंडीत. आमच्या अध्यक्षा लागीं मागता तांणी तांकां पुस्तकां भेटोवची. पुस्तकाचे मुख चित्र चित्रावपी बाय सिया पंडीत. देव बरें करूं. ह्या माटवांत आमच्या मदीं आसात ज्येश्ठ साहित्यीक भोमानेस्त दत्ता दामोदर नायक. एकंदरीत कोंकणी साहित्यांत तांचें म्हत्वाचें योगदान आसा. तातूंत केंद्रीय साहित्य अकादमी प्राप्त जाय काय जूय, तातूंत केंद्रीय साहित्य अकादमी प्राप्त जाय काय जूय हो ललित निबंझेलो, जोडवी हो यादीचो आल्बम, तशेंच फातोड पावली आनी एका नास्तिकाचो देवारो ह्या पुस्तकांचो आस्पाव जाता. तेच बरोबर तांणी तांच्या प्रवास वर्णनाकय कोंकणी साहित्य विश्वांत खेरीत आनी खाशेली अशी सुवात आसा. ते भायर मराठी आनी इंग्लीश भाशेंतूय तांणी आपलें योगदान दिलां. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. आज हांव एक नगरसेवका कडेन उलयलो. पोडियम ना ह्या पोडियम ना जाल्यार भाशण जायना मत सारक्याचें म्हण ताणें घेता म्हूण सांगलां. एनीवे, व्हडलें घर ही कादंबरी ल्हान मनशान जर बरयली ती व्हडली जावची नाशिल्ली, तें ल्हान घर जातलें. व्हड मनशान व्हडलें घर बरयलां म्हणून ती व्हड जाता. हातूंत कितें आसा हाजे फाटल्यान एक हांव बेश्टें अशें ताळयो घेवपाक हें वाक्य म्हणूना. खंयच्याय लेखकाची बरोवप्याची साहित्य कृतीची उंचाय आनी त्या बरोवप्याची वैचारीक उंचाय दोनी सम प्रमाणांत आसता. वैचारीकच न्ही, ताज्यो निश्ठा, ताजे जीवन तत्वज्ञान आनी सबंद ताजे चारीत हाजी उंचाय जर चड आसत साहित्याची उंचाय वाडटा. जसो रविंद्रनाथ टागोर, टॉल्स्टॉय कितलींशींच उदाहरणां आसात. एक हांवें पयर ताळो म्हणून एका निबंध संग्रहाचें प्रकाशन म्हज्या हातांत जालें तेन्ना एक ही गजाल सांगिल्ली. संवसारांत जितल्या लोकांक जितलीं पुस्तकां सुचतात फक्त तकलेन, ताज्या अर्द्यानच ती पुस्तकां ते बरोवंक शकतात. तकलेंत आसा पुस्तकां 100 धर, 50च बरयतात. जितलीं पुस्तकां बरयतात ताज्या 50% पुस्तकां छापून येतात. जितलीं पुस्तकां छापून येतात ताजी 50% पुस्तकां खपतात. जितलीं पुस्तकां खपतात तातूंतली 50% वाचक ती वाचतात. आनी वाचक जे वाचतात तातूंतले 50% लोकांक ती समजता पुस्तक. आनी जितल्या लोकांक ते वाचकांक ते समजता ताज्या
1% 50% न्ही ते लेखकाक प्रतिसाद दिता, बिलकुल दिना, प्रतिसाद म्हणतो ना. आनी जर 10 म्हयन्यांत एका कादंबरीची दुसरी आवृत्ती येता, हो म्हाका दिसता लेखकाक दिल्लो प्रतिसाद अशें म्हाका दिसता. एका फ्रेंच लेखकान बरयलां, वी वॉन्ट टू बी, फ्रेंच लेखकाचें नांव जॉन ल कॅसियो. ताणें बरयलां, वी वॉन्ट टू बी रेड, वी रायट टू हॅव रिस्पॉन्स. प्रतिसाद ना जाल्यार हें जाता, बेजार जाता लेखक, आमी हें जाता, नाका प्रतिसादच जर दिना जाल्यार कितें करपाचें. खंयच्याय साहित्य कृतीन लेखकान समरस जावपाक जाय टोटली. आनी पात्रां कडेन एक परकाया प्रवेश म्हणून आसता, कथा सरीत सागरांत बी परकाया प्रवेश तो ताका कळपाक जाय करपाक. ते दोनी गोश्टी उदय बाबा कडेन आसा. ती कंप्लीट समरस जावन आनी ती ताजी जी गोमती आनी वासुपय हें आसा तांचे कडेन तो परकाया प्रवेश केला. ज्ञानेश्वरान एकदां कितें म्हणिल्लें पळया, ती ज्ञानेश्वरी कॉम्प्लेक्स किचकट भाशाल येना. येणे मार्गे जया ठाये जायजे, जो गावो आपणची होईजे. म्हणल्यार अर्थ कितें, ज्या गांवाक तुमी वता तुमीच तो गांव जाय. म्हणटकीर उदय बाबूच व्हडलेंकार जाला म्हणून ती बरी कादंबरी अशें म्हाका दिसता. एक चित्रकार म्हणटा, तुमी जर कुपाचें चित्र काडपाक बसल्यार तुमी खूपच जावचें पडटा, ढगच जावचें पडटा. अशी ती सगळो प्रोसेस आसता सर्जनशील कलेचो. व्हडल्या घराक तसो नायक ना अशें हांव समजता. वासुपय आसा जो फुडें कायतान जाता, गोमती जी फुडें पियेदाद जाता, ही पात्रां ताजी नायक नायिका न्ही. ज्या काळांत हें इन्क्विजिशन जाता तो काळूच नायक अशें म्हाका दिसता. उदय बाबान ती पात्रां आपल्या नदरेन बरोवंक ना, त्या पात्राच्याच नदरेन ती पात्रां बरयल्यांत अशें असो तुका भास जाता. स्फोटक विशय आनी कोणी जर आशिल्लो मातसो उजव्या विचारसरणीचो तो खंयचे कडेन पावयतलो अशें कादंबरी. ज्या तरेन इतिहासाचें विकृतीकरण कांय विशिश्ट संघटना आनी विशिश्ट विचाराचे लोक करतात, त्या तरेन हें हाजें विकृतीकरण करपाक शक्य आशिल्लें. उदय बाब लिबरल उदारमतवादी म्हणून ताणें एका तटस्थ त्रयस्थ नदरेन हो स्फोटक विशय बरयला आनी तो स्फोटक जावपाक दिवना. ह्या कादंबरीचो एक व्हडलो अवगूण आसा जो गूण म्हणूं येता. ही कादंबरी 208 पानां सोंपता. आमकां वायट 208 पानां ही म्हाग कादंबरी जावपाची. पूण म्हाग कादंबरी जर जाल्ली ताजी दुसरी आवृत्ती येवची न्हय. लोक वाचपाक, हांवें आतां वॉर एंड पीस दवरल्या 1000 पानांची, हांव वाचपाकूच पावना. वन डे मॅचाचे हे दीस टेस्ट मॅची गेल्यो, सो त्या नदरेन 208ची जे प्लस पॉयंट अशें म्हाका दिसता. आतां उदय बाबाक हांव 2 सुचोवण्यो करतां. एक 1466 म्हणजे 1510 पोर्तुगीज येवचे पयलीं, एक 30-40 वर्सां पयलीं गोंयचो समाज कसो आशिल्लो, तातूंत म्हाळपय आनी ते सगळे येवपाक शकता, तिमय्या. ते 1566 जंय ही कादंबरी सुरू जाता, ती एक आनी जर कादंबरी बरयली ती प्रिक्वेल जावपाक शकता ह्या कादंबरीच्या हें. आनी 1585 जेन्ना ही कादंबरी सोंपता, 1585 ते 1910 जेन्ना पोर्तुगाल रिपब्लीक जाता, आनी एक सिक्वेल जाता, 3 खंड जातात. आतां हांव मार्केटिंगाचो मनीस, हांव खंयचोय प्रॉडक्ट घेतना, खंयची वस्त घेतना तेजी पॅकेजींग पळयता. ह्या कादंबरीचें पॅकेजींग सिया पंडितान केलें इतलें सुंदर की उदय बाब हें नांव जालेंच, पूण तें पळोवनूच ती कादंबरी आनी फाटल्यानूय मलपृश्ठूय सुंदर जाला. आनी आमचे सियाक हांव म्हजे पुस्तकाची ताणें केल्या, सुंदर केल्या. दुसरें म्हाका एक अशें दिसलें की ह्या कादंबरींत त्या वेळचो समाज कितें आशिल्लो, भौस कितें आशिल्लो, हें मातशें उदय बाबान बरयल्लें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता.
आनी एक पॉयंट हांव मांडटा जो हांव अशा वेगवेगळ्या तरेन पळयता. ही कादंबरी पुरुशी नदरेन बरयल्या अशें म्हाका दिसता. दोन आसता साहित्यांत, एक पुरुश भान आसता आनी एक स्त्री भान आसता. ती तशी बरोवना स्त्री धाडजिण्या म्हणना, स्त्रीच्या नदरेन ती बरोवन. आतां म्हजी दोन पुस्तकां, अरेबियन डेज इज टोटली पुरुशी नदरेन. जाय काय जूय त्या हातूर एका हातूर हांवें लिंग बदल केला, हांव बायल जाला, इज टोटली फेमिनीन न्ही. बट ही एक म्हाका जस्ट अ रिमार्क, मे बी करेक्ट. आतां हो तांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो इतिहास बरयला. तो जो एक दस्तावेज जाता. आतां इतिहासा विशीं उदयबाब उलयले. म्हजें एक मत अशें, इतिहासाक एक डिमेन्शिया जाता, ताका याद उरना, आपल्याकच तो विसरता. जेन्ना पळय इतिहास आपल्याकच विसरता तेन्ना आमी इतिहास कशें बरयतले, सांडून वता. दुसरे इतिहास हो आमकां मेळटा तो राजे, रजवाडे, राणयो आनी खेर्रां. सामान्य मनशाचो इतिहास आमकां मेळना. दुसरे रोमिला थापर म्हणटा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इसेन्शियली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया. साऊथ इंडिया येना, विजयनगर येना, टिपू सुलतान येना, बहामनी येना, चालुक्य येना, राष्ट्रकूट येना, कोण येना. शिवाजी येता कित्याक शिवाजी तितलोच व्हड. शिवाजी सोडल्यार कोण येना. सो इट इज इसेन्शियली नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री. आनी पुरुशी नदरेन बरयल्लो, स्त्री नदरेन बरयल्लो न्ही आमचो इतिहास. हो एक पॉयंट ही मांडटा. आतां कितले संस्था जाल्यो, हो संस्थेचो इतिहास. कोंकणी आर्य समाज जालो, ब्राह्मो समाज जालो, प्रार्थना समाज जालो. खंय इतिहास आसा. सत्यशोधक आमचो महात्मा फुलेची चरित्र आसा. सत्यशोधक समाजाचो इतिहास ना. मुस्लीम सत्यशोधक समाज, अमित दलवाईचें चरित्र आसा, तो ना. मानवेंद्र रॉय, म्हाका दिसता हो देश मानवेंद्र रॉयाक विसरूनच गेलो. रॅडिकल ह्युमॅनिझम म्हणून ताजें हें. आनी ही ताजे शिश्य कोण, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, द्वाभ कर्णिक, यशवंतराव चव्हाण आनी इवन दयानंद बांदोडकर. केलो तो इतिहास रॅडिकल ह्युमॅनिझम. म्हणजे कितलेशेच इतिहास हुबून गेले. आतां गिताचेर कवी परस गितकाराक उणें समजता. कित्याक गुलजाराक तो गितकार म्हणून उणें समजता. अरे अन्याय जाता. आतां हाका दोनच अपवाद आसात. एक बॉब डायलन, जाका सिंगर, हें बरोवपी गितकार, ताका नोबेल प्रायज मेळ्ळें साहित्याचें. दुसरो रविंद्रनाथ टागोर, ज्याची गितां आसात आनी रविंद्र संगीत म्हणून बंगालाक लोकप्रिय जालां. चान्न्याचे राती ह्या म्हाका दिसता हें गीत आनी गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो उदय बाबाक विसरतले, पूण ही गितां अमर जातली. जशें हांव सायबा पलतडी वता, कुणें कुस्कूर कोणें बरयलें, हांव सायबा पलतडी वता, कुणें कुस्कूर कोणें बरयलें, तशें आनी 100 वर्सांनी चान्न्याचे राती आनी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारान उदय बाबाक. आनी हेंच व्हडलें यश. बरोवप्याक विसरूंक जाय आनी फक्त ताजी साहित्य कृती उरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कितल्योश्योच सुंदर कविता आसात. तातूंत एक म्हाका हें आवडली, सगळे सांगना खंयच्यो म्हाका आवडली. मोरुल्ल्याचे पंगड येतले आंगणाच्या दिशेन, कृष्ण पंख मागतलो म्हणून रावतले आशे. आतां तुका सांगता, सबंद भारतांत वचा तुमी, एक कागद घेयात आनी एक मोरपीस काडात. सगळे लोक ताजे सकयल कृष्ण काडटाले. इतलो कृष्ण सबंद भारतांत मुरला. आतां थंय म्हजो एक उदय बाब पॉयंट आसा. सगळे कवी राधा आनी कृष्ण, हाजेर राधा आनी कृष्ण आसा. राधेचो घोव जो अभीर, ताजेर तुमी कितें बरय, ताची भावना कितें, आपली बायल हाजे कडेन हें करता, फ्लर्टींग करता काय कितें करता काय. अभिराची भावना कोण सांगतलो. आतां कृष्ण उठ्ठा हांगा वता, खंय वता तो, हांगच्यान गोकुळांतल्यान मथुरेक वता दिसता.
मागीर तो फाटल्यान पळयना केन्नाच येना गोकुळा. राधेक कितें दिसता काय गेलो आनी स्वता कृष्णा आपली एक राधा म्हणून कोण आशिल्ली कितें दिसता काय गेलो विसरलो तो. हो काय प्लॉट जे पळय आसा ते म्हाका दिसता कवीनी हें करपा जाय. इवन अबीर ही एक कादंबरीची हें जाता. आतां म्हाका आमी विज्ञान निश्ठेचो पुरस्कार करपी बुद्धी प्रामाण्यवादी उदय बाबाच्या चान्न्याच्या रातीन एक अवैज्ञानीक ओळ आशिल्ली. ती म्हणजे माडाच्या तेंगशेर कोगळाचो घोटेर आतां आनी ती बदलली. झाडाच्या तेंगशेर शेवण्याचो घोटेर. पळय कितल्यो हें जाता ते तुमी सांगता. अवैज्ञानीक जर स्टेटमेंट आयले शुक्र तारा मंद वारा. अरे शुक्र हो ग्रह. बरें आनी कितल्यो मिस्टेकी आमी करतात ते सांगता. परलोक जे पळय बुद्धी प्रामाण्यवादी आसा परलोकवासी कैलासवासी आमी परलोकूय मानना कैलासूय मानना. स्मृतिशेष शब्द येवपा जाय. मागीर बुद्धी प्रामाण्यवादी हें सांगपाक मराठीन सांगताय मराठीन आनी मातशें हे सांगायला ज्योतिषाची सुद्धा गरज नाही. अरे आमी ज्योतिशी मानना तरी ज्योतिषाची गरज नाही म्हणजे ज्योतिषी सांगते खरें अशें तुमी मानतात. आतां कांय संकेत सांगतात भाशेंतले. विधवा हो शब्द भाशेन सगळ्या भाशेन हद्दपार केला. बरोवपा जायना विधवा म्हणून. सोनिया गांधी राजीव गांधीची विधवा बॅड स्टेटमेंट. सोनिया गांधी इज स्पाउस ऑफ लेट राजीव गांधी. महारोग म्हणपाक शकना तुमी. आउट. कुष्ठरोग महारोग म्हणल्यार नो. मागीर जेंडर सेन्सिटीव सांगता तुमकां. जपानी एअरलायना वेलकम लेडीज अँड जेंटलमन अशें म्हणना. वेलकम एवरीवन. बायल आनी घोवाक हजबंड अँड वायफ म्हणना स्पाउस. सो ही जेंडर सेन्सिटिविटी आमकां सगळ्यांक येवपा जाय किंवा वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान आमी बरोवपा जाय. त्या दृश्टीन उदय बाबान जें चेंज केला ताजें हांव स्वागत करतां. सगळ्यांत म्हाका आवडलें म्हणजे उदय बाबान हें पुस्तक आपल्या नातीक दिलें अनन्या. कांय फावटी आमी जाणट्यांक दितात पूण तांकां केन्ना कॅटरेक्ट जाल्लो आसता आनी जाल्लो हें वाचपाक पावना. भुरग्याक दिवपा जाय आनी तें उदय बाबान केलां आपल्या मोगाळ नातीक दिलां. त्या खातीर म्हाका उदय बाबाची अपुरबाय दिसली अनन्याची दिसलीच. ह्या चान्न्याच्या रातीन थोड्यो प्रचारकी गितां आसता पूण ती गितां बरोवची पडटा. ती काळाची त्या वेळाची गरज म्हण ती उदय बाबान बरयल्या. आनी एक हें मांडटा विचार. आमचे कितलेशेच व्हड व्हड साहित्यीक आसात. शणै गोंय बाबाच्या पावंड्यार आमी कित्याक पावना. कोण पावला. म्हजी बा खंय गेली. अमृताचो पावस आनी कितलेशे कित्याक पावना. ही आमची मोख सुद्दां आमी कित्याक दवरना म्हाका खबर ना. आनी उदय बाबाची एक सगळ्यांत श्रेश्ठ साहित्य कृती आसा ती म्हणजे खासा उदय बाब. उदय बाब ही सगळ्यांत व्हडली साहित्य कृती अशें म्हाका दिसता. आनी उदय बाबाचें उदय बाब आसप हें आमकां खूब आश्वासक दिसता अशें म्हाका दिसता. आतां शेवटी एकच विचार मांडटा आनी सोंपयता. एकदां एका सभेक लोकमान्य टिळक 5 मिनटां उसरां आयले. महात्मा गांधी आशिल्लो थंय. तो टिळकाक टिळक महाराज म्हणटा. ताणें हातूंत सांगलें भाशणांत टिळक महाराज 5 मिनटां उसरां आयलो. भारताक स्वातंत्र्य 5 मिनटां उसरां मेळटा. तशें उदय बाब जर कांय वर्सां उसरां जल्मल्लो. महाराष्ट्रवादाक आमी जी खोंट मारली. गोंय राज्य जालें. कोंकणी साहित्य अकादमी मान्यता मेळ्ळी. राजभास जाली. 8व्या परिशदेंत कोंकणी गेली. हें सगळें कांय वर्सां उसरां जातलें. इतलेंच म्हणून हांव जाहीर. आमचे मान सन्मान आणि अभिमान भोवमानेस्त दत्ता दामोदर नायक तुमकां देव बरें करूं. ह्या विमोचन सुवाळ्याक आमचे मदीं हजर आसात ज्येश्ठ साहित्यीक भोवमानेस्त डॉक्टर जयंती नायक. तांणी फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोकवेदाचें संशोधन केलां आनी ती करीत आसात.
वेदांची लोकवेदाचे संकलन तशेंच कितलीशींच विश्लेशण करपी पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. ते भायर कथाकार म्हणूनय तांचे साहित्याच्या मळार नांव आसा. गोंय विद्यापीठान कोंकणींतल्यान डॉक्टरेट करपाची सुविधा निर्माण करतकच पयली डॉक्टरेट घेतली ती तांणी. ताच्या अथांग ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. ती गोवा कोंकणी अकादमीत संशोधक आनी अधिकारी म्हणून काम करतात. अनन्य हे साहित्य पत्रिकेचें संपादन करतात. मागता ह्या सुवाळ्याच्या अष्टताशी अध्यक्षा लागीं तांणी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे दत्तबाब नायक, आयचे उत्सव मूर्ती म्हणून येता जांची पुस्तकां आज उजवाडाक आयल्यात ते आमचे सगळे मोगाचे उदयबाब, बाई समिक्षा आनी म्हजे मुखार सभागृहांत आशिल्ले सगळे मानेस्त जातूंत म्हजे कांय इश्टिणी आसात, म्हजे कांय सर आसात, टिचरी आसात, कोंकणी चळवळीन जांकां आमी आदर मानतात अशे आसात. हांव कोणाचें नांव घेना. तांकां सगळ्यांक म्हजे नमस्कार. खरें म्हळ्यार वयर जे दोन येदे व्हडले मानेस्त आसात तांचे मुखार विचारान, वयान आनी कर्तुत्वान हांव खूब ल्हान. खरें म्हळ्यार संजना प्रकाशन आनी उदय बाबान एका ल्हान मनशाक खूब व्हड केलें हांगा अध्यक्षपदाचो मान दिवन. तुमकां म्हज्या मना काळजा सावन धन्यवाद. सगळे जे विचार जे कितें हांव उलयतलें म्हणून आशिल्लें तातले बरेचशे विचार उदय बाबान आनी दत्ताबाईन सांगिल्ले आसात. तरी पसून म्हाका कितें सुचता तें जशें सांगलां तशें हांवें की हांव खूब ल्हान, म्हणजे कितें चुकलां उणें जालां तुमी मानून घेतली अशी म्हाका आस्त आसा. आज 3 पुस्तकाचें उक्तावण जालां, हांगा लोकार्पण जालां. हांव सगळ्यान सुरवेक उदय बाबाचें मना काळजा पासून अभिनंदन करतां, तशेंच संजना प्रकाशनाचें. संजना प्रकाशनाचें कार्य खूब व्हड आसा. तांणी सांगलां त्या प्रमाणे 50 वयर तांची आज पुस्तकां, कोंकणींतलीं पुस्तकां तांणी प्रकाशीत केल्लीं आसात. येदे मोठे कार्य ते करीत आयल्यात आनी कोंकणींतल्या लेखकां खातीर तो एक मोठो धीर आसा. उदय बाबाचें कार्य आमी सगळीं जाण जाणात. जशें दत्ताबाईन सांगलां की उदयबाब हें आमचें एक पुस्तक. हांव म्हणटा उदयबाब हे आमचे आदर्श. कोंकणी चळवळीन अशी एकूच व्यक्तिमत्व आसा. हांव अशें विधान करतां, कोणेय ताजेर आक्षेप घेवं येता जावं कोणाचे मतभेद वेगळे आसूं येतात, पूण आज तरी कोंकणी चळवळीन अशी एकूच व्यक्तिमत्व आसा जांच्या पांयाक हात लावन आमी नमस्कार करपा सारके, नतमस्तक जावपा सारके, जांचे कर्तृत्व व्हड आसात पूण तांचे चरित्र आनी तांचे निश्ठा कोंकणी कडली आनी निस्वार्थी स्वभाव हो खूब व्हड आसा. कोंकणी चळवळीन आमी काम करतना सगळे लेखक आसात, हे आसात, आमची खंय तरी इल्ली तरी एक आशा आसतली काळजान, एक इल्ली तरी लालच म्हणटात पळय तशी आसतली. म्हाका थोडेशें नांव मेळचें, जावं म्हणजे हांगा जाय तो मान मेळ्ळो ना, जाय तो मान म्हाका फावो जालो ना, अशी तरेची खंय तरी आमच्या धरून हांव आमच्या मनान केन्ना तरी भावना जागृत जाली आसतली. पूण उदय बाबाच्या काळजान अशी केन्नाच जाल्ली. हांव उदय बाबाक 40 वर्सां हांव आतां हें करतालें, कावंट करतालें, गणीत करतालें. कितलीं वर्सां जालीं हांव कोंकणी चळवळीन आसा. सादारणपणान 1982 हांव कोंकणी चळवळीन कॉलेजींतल्यान SYक आसतना भितर सरिल्लें. तो काळ जर धरलो 40 वर्सां उदय बाबाक आमी पळयत आयल्यात. त्याच तरेचे उदय बाब, तांच्या मदीं वयाचो फरक पडला आसत, पूण वयाचो फरक पडलो तरी उदय बाबाचे जे कर्तृत्वाचे जे व्यक्तिमत्व आसा ते दिसान दीस आमकां तेजिश्ट दिसता आनी ते सदांच उरतले आमच्या काळजान. गोंयान परत हांव म्हणटा, हांव एक अभ्यासक ह्या हातूंतल्यान, गोंयान आनी कोंकणी चळवळीन असो कोणूच व्यक्ती आसचो ना उदय बाबाचे विरोधक पसून हाडचे नात जे उदय बाबा कडेन कितें वायट हातूंतल्यान पळयतले म्हणून, जावं उदय बाबा विशीं कितें वायट उलयतले विचार उदय बाबाच्या निश्टे विशीं, चारित्र्या विशीं कोणूच केन्ना उलोवचो ना हाची म्हाका खात्री आसा. खंय खंय केन्ना केन्ना एक काद्रो मरकट कितें उलयतना आमकां, मरकट हें उतर मुद्दम वापरता हांव, माकोड म्हणना कोंकणी उतर. उदय बाबाचेर केन्ना तरी अशें आयची संद घेवन हांव म्हणटा, म्हाका खूबदां वायट दिशिल्लें आसा आनी हांवें अशें व्यक्तय केल्लें आसा. केन्ना तरी अशें चिकोल फापुट्टना आमकां दिसता
पूण त्या मनशाक खबर आसची त्या मनशांक वा मनशांक खबर आसची की सुर्याचेर जर आपणें शेण शेवटिलें तें शेवटी आपल्याचेर पडटा, सुर्याचेर पडना. सूर्य सदांच तेजेर दिसता. उदयबाब म्हणजे आमचो कोंकणी चळवळींतलो सूर्य अशें हांव आज विधान करतां. आज उदयबाबाची 3 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांच्या चान्नी ह्या पुस्तका विशीं दत्ताबाईन सांगिल्लें आसा. पुस्तकांत कितें आसा तें तुमी जाणात. अशे तरेचें पुस्तक आज ही खरें तर गरज आसा. गितां लोक सोदतात वेगवेगळ्या हातूंतल्यान. स्टुडंटाय सोदतात केन्ना केन्ना तांच्या प्रकल्पाच्या निमतान, केन्ना केन्ना गायनाच्या निमतान. आनी जशें उदयबाबान सांगलां की सीडी नाशिल्लीं उतरां आपूण दिवंक शकना जावं ताका आडखळी येतात. एक हँडी अशी आपणी पटी तयार केल्या. सो उदयबाब ही खूब बरी गजाल घडिल्ली आसा. हांव ताजे विशीं सांगना. पूण ह्या गितां जेन्ना वाचतात तातूंत एक गजाल आमकां जाणवता. ही गितां जरी तातूंत मोगाची गितां आसलीं आनी कसली आसली तरी कोंकणी मातयेची गितां. जशें चान्न्याचे राती जशें गीत आसा तशें हांव साहेबा ही जी गितां आसात ही सगळीं गितां जी आसात ताका एक लोकभाशेचो झालर आसा, लोकभाशेची देग आसा. आनी म्हणूनच ती लोकांच्या काळजान उरतात आनी उरतली. साहित्यीक समिक्षेच्या हातून गीत उणें आनी कविता श्रेश्ठ अशी तरेची एक विचारधारा आसा. ती हांव तरी बदलूंक शकचें ना. ती केन्ना तरी कोण काळच बदलतलो. पूण गीत आनी कविता हो एकाच हाजो 2 भाग. आमच्या जेन्ना आमी लोकसंगिताची जावं लोकगितांचे जे आमच्या संस्कृतीन फाटल्यान वतात आमी तेन्ना आमकां कळटा गीत पयलीं आयिल्लें. गीत आमच्या काळजांतल्यान आयिल्लें. गीत आमच्या भितरल्यान आत्म्याचें. गीत म्हणजे आमचो आत्म्याचो सूर. खरें म्हळ्यार ताका पयलो मान मेळूं जाय. पूण खबर ना कशें घडत गेलें आनी कविता श्रेश्ठ थारली आनी गीत उणें जालें. गीत उणें जालें तरी ताका जरी गितकाराक जरी पुरस्कार मेळना म्हणजे अशें साहित्याच्या हातून गीत उणें धरून तरी तें लोकांच्या जिबेर आसा, लोकांच्या काळजान आसा. ताका लागून गीत हें सदांच वयर. आनी उदयबाबाची गितां ही कोंकणी समाजान आनी घडये कोंकणी समाजाच्या भायरी आसत फाल्यां. ती अनुवाद जाल्यार कितकी लोकांच्या काळजान कितकी उरतली हांव सांगूं नका. चान्न्याच्या राती फाल्यां अनुवाद जाल्यार ते त्याच हातून उरतले सांगपाक जायना. पूण ती गितां लोकांच्या हातून उरतली आनी सासणाची अमर उरतली. उदयबाब ह्या गिताच्या रुपान तुमचें कार्य जें आसा एक गितांचें जें गीतलेखन जें आसा तें सासणाचें अमर उरतलें. दुसरें पुस्तक जें आसा तें मिथक आनी सत्य. मिथक आनी सत्य जशें सांगलां उदयबाबान हो एक संशोधन स्वरुपाचो एक संशोधनात्मक स्वरुपाचो असो एक प्रबंध आसा जावं निबंध आसा जो ताणी एका हाजे खातीर बरयिल्लो, एका पत्रिके खातीर बरयिल्लो. आज ताणी तो एका वेगळ्या हातूंतल्यान पुस्तक रुपान छापून हाडला. ह्या फाटलो उद्देश आसा की हो जो लेख आसा हातूंतल्यान संशोधन जावचें, कोंकणीचें संशोधन जावचें, कोंकणी चळवळीचें संशोधन जावचें. एक बरी गजाल तातूंत केल्या की ताणी ते नव्या शुद्धलेखनाच्या नेमा सयत छापिल्लें आसा. ही एक बरी गजाल अशें म्हाका दिसता. कित्याक पयलींचे कांय नेम ते थोड्यांक नवे भुरग्यांक वाचतना खूब कठीण वतात. जर आमी म्हणटात ह्या हाका धरून जर संशोधन जावचें जावं संशोधनाचें एक संदर्भ साहित्य म्हणून जर हें पुस्तक वतलें जाल्यार ही एक बरी गजाल जाल्ली आसा. म्हायती खातीर सांगता, कितले जाणांक खबर आसा तें खबर ना. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेची भाशणां आनी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनांतलीं भाशणां अशे तरेन ही भाशणां जी आतां मेरेन 2016 काडिल्ली. सो तो पर्यंत जी परिशदेची अधिवेशनां जाल्लीं आनी जी संमेलनां जाल्लीं ताजें परिशदेन ह्या दोनांची पुस्तकां उजवाडाक हाडिल्लीं आसा. ताजें संकलन हांवें केलां. हांवें संकलन केलां म्हणून हांव सांगना. पूण पुराय कोंकणी चळवळीचो जो इतिहास, कोंकणी परिशदेची जी पयली अधिवेशन जालें कारवार 1939 वर्सा तेन्ना धरून आतां मेरेन परिशदेचो कितें हावेस आशिल्लो हें सगळें हातूंतल्यान दिसता. ह्या पुस्तकान उदयबाबान रवींद्र बाबान मांडिल्लें मताचें हांगा खंडन केलां. पूण हें करतना व्यक्तिगत हें खंयच दिसना. तांणी संदर्भा सयत हें आमच्या मुखार मांडिल्लें आसा. हे विचार म्हणजे सत्यनाथ हे मिथक आसात. मिथक हें सदां कल्पनेंतल्यान आयिल्लें आसता. खंय तरी मिथकाचो जल्म हजारो वर्सां पयलीं, आमी जाका लोकमिथक म्हणटात ते हजारो वर्सां पयलीं केन्ना तरी ते मनशाच्या एका निर्मितीच्या हातून ते कल्पनेन आयिल्ले आशिल्ले.
अशे तरेचे ताणें तें तातूंत सिद्ध करून दाखयिल्लें आसा. ही निर्भिडता फक्त उदयबाब करूंक शकता, नाजाल्यार आमी फाटल्यान उलयतलीं. आमकां खुबदां दिसता हें चुकलां म्हणून, पूण सांगपाक भंय दिसता. कारण मांडपी कोण? मांडपी श्रेश्ठ आनी व्हडलो मनीस त्या चळवळींतलो जावं त्या हातूंतलो साहित्यांतलो. सो तें धाडस जावं निर्भिडता फक्त उदयबाब करूंक शकता. आनी उदयबाबान तें बरयलां म्हणून तें आमकां सगळ्यांक तें मानवलां. हेही गजाल धरात, लक्षांत धरात. आनी कोणें जर बरयलें जाल्यार ताजेर खुबशे टिका येतली आशिल्ली, खुबशे खंडन जातले आशिल्ले आनी तें कोण तरी अशेंच तुजें मिथक म्हणून तें भायर उडयतलो आशिल्लो. अश्योय गजाली घडटात. अशीं 1-2 पुस्तकां बरीं हांगा आयिल्लीं आसात. आकारा वेल्यान कांयच नासता, भितर कितें आसता हें म्हत्वाचें आसता. आतां तिसरें पुस्तक व्हडलें घर. परत एकदां उदयबाबाक आनी संजना प्रकाशनाक परबीं, कारण अवघ्या 10 म्हयन्यांक ह्या इतिहासीक कादंबरीची दुसरी आवृत्ती येता. हांव ह्या कादंबरीच्या हातूंतल्यान परत हांव एक विधान करतां, कारण हांवें हें पुस्तक बारकायेन सगळें वाचलें. आज मेर दोगांयनी सांगलां आनी आमी सगळीं जाण जाणात, कोंकणीच्या साहित्य भांडारांत, कोंकणीच्या कादंबरीच्या भांडारांत इतिहासीक कादंबरी एकाद्रो आडवाद सोडत जाल्यार आमचे कडेन ना. इतिहासीक कादंबरी वेगवेगळ्या तरेन बरयता, जातूंत कल्पीत म्हणजे विशय काळ इतिहासाचो, इतिहासीक काळ राजकीय एखाद्या शासकीय हाचो शासनाचो आनी बाकीचे सगळे कल्पीत. थोडे वेळा इतिहासीक घटना आनी भितरलें जें कथानक जें आसा ताका जोडून येता तें कल्पीत. परत आमी इतिहासाक वेगळे वेगळे तरेन इतिहास म्हणटात. काल जावन गेल्ली आमची गजाल सगळी इतिहास, सामाजीक इतिहास, सांस्कृतीक इतिहास हो एक नवो टर्म आतां हें सगळें सुरू जाल्लें आसा. पूण आमी सर्वसामान्यपणान जेन्ना इतिहास म्हणटात तेन्ना राजकीय आनी राजकीय शासन म्हणजे शासनां जी जाली त्या राजकीय शासनाचोच आमी इतिहास गृहीत धरतात. गोंयान आमचो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार गोंयान खूब राजवटी येवन गेल्यो. भोज, शिलाहार, कदंब आनी ते सगळे राष्ट्रकूट हें सगळे वळेरी खूब व्हड आसा. त्या पयलींचो जो आमचो सांस्कृतीक इतिहास आसा तातूंत मदीं कोल, मुंड, गोंड सारके जावं मारांग सारके जे जमाती जाणी सह्याद्रीचो घाट देवन ते गोंयचे भुंयेर आयले आनी तांणी गोंय वसयलें. ताजे नंतर आमकां एक मेळटा की आमच्या परशुरामान भूंय वसयली. ही कितली मिथकां आनी हें कितलें सत्य हाजेर बसून आमचे कडेन कादंबरी बरोवं येतात ज्यो कोणें बरयल्ले नात. सांस्कृतीक इतिहासाचेर आमच्यो तश्यो कादंबरी नात आनी राजकीय इतिहासाचेरय ना अशें हांव म्हणटा एकदा आडवाद आसत. उदयबाबाची ही पयली कादंबरी. जशें महाराष्ट्रान जावं हेर राज्यांनी इतिहासीक हाजेर खूब कादंबरी आसात, गोंयांत नात. आनी इतिहास पुरुशूय ना आमचे कडेन. कादंबरी ना त्यो जाल्योच, पूण जांच्या जशें महाराष्ट्रान शिवाजी म्हणटकच जशें सकले थरावेल्या आज मेरेन कितली 400 वर्सां जावन गेली, सकले थरावेल्या आजूय शिवाजीक जर कितें म्हणत जसो भुरगो फुरफुरून येतलो. अशे तरेचे स्फुरण दिवपी जे व्यक्तिमत्व जावं पुरुश, इतिहास पुरुश जावं राजस्थानान गेले नंतर आमकां जो राणा प्रताप म्हणटकर जावं ताजो बापूय विसरलें राणा अमर न्ही अशें ओके सट्ट करून उलोवपाच्या भारान येवंक ना. हे अशे तरेची व्यक्तिमत्वां अशे तरेचे इतिहास पुरुश आमचे कडेन ना जी आमकां स्फुरण दितात. आमचे कडेन कार्य केलां गोंयच्या इतिहासाच्या मळार म्हणजे गोंयच्या इतिहासा सारकें गोंयच्या मुक्तीच्या लढ्यान आमकां स्फुरण दिवपी आमची व्यक्तिमत्वां जशें लोहिया, आमचे टी.बी. कुन्या अशें हे सगळे आसात. पूण अशें जे सामकें स्फुरण दिवपी अशे तरेचे आमचे कडेन व्यक्तिमत्व ना. ताका लागून आमचे कडेन अशे तरेचे साहित्य बी कोणें बरयिल्लें आमकां मेळना, कारण चळवळीचे थोडोसो इतिहास आसा. आतां इतिहास पुस्तक म्हणून आनी इतिहास सर्जनशील साहित्य तातूंत कादंबरी हो एक मुखेल प्रकार, कथाय बी आमचे कडेन खूब उणें मेळटात. उदयबाबाचें जें हें पुस्तक आसा हांव म्हणटा हें पयलें पुस्तक जें जरी तातलें पियेदाद आनी जो कायतान जरी आसा ही जी तातली जी पात्रां आसात, जी मुखेल पात्रां
नायक म्हणून नायक म्हणून ना म्हणनाका, नायिका म्हणून ना म्हणनाका, ही जी मुखेल पात्र आसा जी कादंबरी घडयतात, अशे तरेचे जे इतिहासीक घडणुकाक तातूंत पळयात तुमी काळ दिला, तातली वर्सां म्हणजे नमूद केल्यात. हो जो काळ आसा त्या काळाक धरून बरयली आमचे कडेन मेळनात. आमचे कडेन मेळटा एकाद्रो आतां म्हणया इक्विजिशन जावं आनी असो तरेचो धर्मांतरा सारको, न्यायसभे सारको, धर्मसभे सारको तर विशय घेवन ताजे भोंवतणी केल्ली आसतली, पूण अशी तरेची नोंद मेळना. ह्या कादंबरीचें हांव व्हडलें जैत म्हणटा. जशें दत्तबाईन सांगलां की मनशाच्या म्हणजे लेखकाच्या व्यक्तिमत्वाचो प्रभाव ताज्या साहित्याचेर जाताच जाता. हांव जर कितें बरयतलें, हांव जशें म्हजे विचार आसात ते निमाणे येतलेच. तशें उदय बाबाच्या येवचो काय ना तें वेगळें, पूण येताच, तो आमच्यांनी टाळूंक जायना. कित्याक लेखक आपले प्रमाणेच त्या गजाली कडेन पळयता. उदय बाबाच्या व्यक्तिमत्वाचो, उदय बाबाच्या विचारांचो प्रभाव ह्या कथेच्या कादंबरीचेर आमकां दिसता. ही कादंबरी खंयच क्लिश्ट ना. आनी म्हणलें, परत दत्तबाईचो उल्लेख करता, ताणी म्हणलें कितें की ही आनीकय पानां जावं येताली, पूण म्हाका दिसता आनीक पानां जर तातूंत जाल्लीं ती आमी कितें तरी बेश्टें म्हणजे कथेन आडकथा घालून ती येदें व्हडलें बाड कशें करतले आशिल्ली आनी तें वाचनीय जावचें नाशिल्लें. उदय बाबाची जी स्वताची भास आसा, आज कोंकणी लेखकां मदीं अशी भास उणें मेळटली. म्हाका दिसता उदय बाब एकट्या कडेनच चलती आज. भांगी बाबाची आनी फाटल्यान उदय बाब अशें म्हाका दोन दिसतात. मनोहर बाबाची पसून भाशा तशी नाशिल्ली. भांगी बाबाची जर हांव काल चिंत्तालें ह्या सगळ्याचेर, भांगी बाबाच्या भाशेची हांव तुळा करतना हांव म्हणटा तें एक वोवड कशें ताका परमळ आसता आनी अशी वाटपुडे. उदय बाबाची भाशा तशीच परमळीत पूण एक मोगरेकळो अशी तरेची भाशा. ती भाशा तांची लेखन बसून म्हणजे बरपावळ बसून जर पळयतना, तांची बरोवपाची पद्दत बसून जर पळयतना ती इतले भावता काळजान. तातली भाशा तांचे दोळ्यांक दिसपी विज्युअल बसून इतके भावता ते आमचे कोणा कडेन फाटल्या पिळगे कडेन आसपाना. उदय बाबाची जी भाशा आसा ती भाशा म्हणजे ह्या कादंबरीचे एक मुखेल वैशिश्ट. भाशा खंयच क्लिश्ट ना. ताका लागून सामान्यांतलो सामान्य मनीस बसून ही बरे तरेन वाचूं शकता. आनी प्रसंग बसून खंयच अतिरेक ना. खंयच उदय बाबाच्यान जाय जाल्यार आनीकय ती उचांबळीत जावन बरोव येताली. अतिशय संयमीत भाशेन बरयल्ली ही कथा, ही कादंबरी. खंयच प्रसंग अशे रंगेल केल्ले नात. बरें दिसपाक लागून हाजेर रेप केली, ताजेर रेप केली, हें केलें तें केलें अशे तरेचें ना. भाशा क्लिश्ट ना. भाशा हाडून लोकांच्या माथ्यार थापिल्ली नात, प्रसंगय थापिल्ले नात. सलगपणान ती आयिल्ली आसा. ताका लागून लोकांक वाचतल्याक ती अशी सामकी काळजान उरता. तो काळ जो आसा त्या काळा प्रमाणे ती भाशा आसा आनी काळा प्रमाणे ती पात्रां आसात. तातूंत तांणी तुमी जाणात न्ही, जे गोंय सोडून वतात जी कुटुंबां, ती बसून एक नोंद आसा, ताजी रेफरन्स मेळटा. 103 कुटुंबां वतात केरळान, म्हणजे वतात ती गोंय सोडून आनी मागीर ती थोडी मेंगलोर स्थायीक जातात आनी हें जातात. अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली तांणी वेवस्थीत रितीन ह्या हातूंत मांडिल्ल्यो आसात. ताका लागून ही कादंबरी वाचपाकय बरी दिसता. तातूंत तुका इतिहासीक सत्याय मेळटात. एक इतिहासाचो अभ्यास करतल्याक, आतां इतिहास दोन तरेचो आमी बरयतात, म्हणजे बरयतात, जे उदय बाबाच्या प्रस्तावनेन आसा. एक इतिहास म्हणून शास्त्रीय भाशेन सगळे अभ्यासपा खातीर, आनी एक सर्जनशीलपणान इतिहास बरोवप इतले खातीर बरो की तो भावता, वाचपाक आवडटा. ताजेय त्या तरेन अभ्यासा खातीर नोंदी करूं येतात. आमी म्हणटात जी प्रायमरी सोर्सीस आनी सेकंडरी सोर्सीस, आमी खुबदां अशी एक स्टेटमेंट करतात. हांवेंनी ती संशोधन करून केल्या. संशोधन करतना तुवें खंयची साधनां हाताळ्ळ्यात, प्रायमरी साधनाचें हाताळप, प्रायमरी साधनां वापरप खूब म्हत्वाचें. जे उदय बाबाच्या हातूंत, उदय बाबान सरळ म्हणजे पयल्या हातूंतल्या प्रस्तावनेन स्पश्ट सगळें सांगिल्लें आसा. ताजी नोंदी दिल्ल्यो आसात. खंयच्या पुस्तकाचो खंयचो ताणें आदार घेतला, खंय हें शोध करून घेतले. आनी भयंकर कठीण काम तें. हांव खूब उलयतां तरी आसतना थोडे इतल्याच कादंबरीचेर सांगून थापयतां. खूब कठीण काम. म्हाका वाचता खुबशीं उतरां यादच ना जालीं. म्हणून म्हजें एक सजेशन आसा, उदय बाब तुमकां मानवत जाल्यार पळयात. जरी तुमी सांगतना फिदाल्ग म्हळ्यार कोण, मागीर फामिलियार म्हळ्यार कोण, अशे तरेचे जरी तुमी सांगलें आर्कमिस्ट म्हळ्यार कोण, आल्कामिस्ट, इक्विजिस्ट म्हळ्यार कोण, म्हाका उतर पसून म्हणूं येना. कारण म्हजो जल्म गोंय मुक्ती उपरांत जाला आनी हांव पुर्तुगेज कांय शिकुना, ताका लागून उच्चार बदलतात.
ही जी सगळी जी आसा तुमी थंय सांगलां, पूण वाचक असो सामान्य जर वाचक आसत तो मातसो गोंधळटा, इतली कठीण तकलेक जड जाता. हरशीं तुमचे सगळें बरोवप साद्या सरळ भाशेन, सोंपे भाशेन म्हणना, साद्या सरळ आनी तुमच्या स्वभावा प्रमाणे ते अशे एक सोज्वळ रितीन ते फुडें वता. पूण हें विसरता. ताका लागून जर तिसरी एडिशन जर उकडें आनी 10 म्हयने म्हणना आनी एक 6 म्हयन्यांनी आयले, 10 म्हयन्यांनी येतले, 10 म्हयन्या पयलीं येवचें अशें म्हणटा हांव, जाल्यार ताका एक तुमी ती वळेरी लावची. कळ्ळें? कित्याक कठीण जाता, विसरता, लक्षान येना. सो हें जें सगळें एक पुर्तुगेजाचो काळ दिवपी ती उतरावळ, थंयच्यो बाजारपेठेंचें पसून तुमी इतले सुंदर रितीन वर्णन केल्लें आसा. एकच गजाल उदय बाब, म्हाका मातशी हें जाली, कारण ती तुमी कादंबरी बरयल्या म्हणून वायट धरपाचें ना. आतां हांव उलयतां जाल्यार सरळ बरयता. तातले एक प्रसंग आसा, ती दोना आंजेला आनी तो सार्जंट दुमिंग. म्हाका दिसलें सबंद कादंबरी इतले हातूंतल्यान वता, खंयच म्हणजे म्हजे कडेन आतां पळय भाव मागतालो, ताका हांवें दिली वाच म्हणून अर्दी, म्हणजे 2-3 प्रती आसा म्हजे कडेन. अशी सरळ वता. थंय मातशें ती उदय बाबान बरयलें म्हणून म्हाका मातशें दिसलें ती आनीक 2 वळी तातले कट जावं जाय आशिल्ल्यो. म्हणजे तुमी बरयलें म्हणून म्हाका दिसलें ही आनी जावं जाय नाशिल्ली. घडये हांव अशें म्हणटा, ही कादंबरी मुळान तुमी बरयतना त्या हातबरपान तें नाशिल्लें, इतलें नाशिल्लें. घडये काय सजेशन तुमकां आयली उदय बाब, हो त्या वेळार बायल कशी पुढाकार घेताली, बायलेचे पुर्तुगेजाच्या पसून बायलांची कशी लैंगीक भूक आशिल्ली, हें घडये दाखोवपाक लागून 1-2 वाक्यां तुमी तशी पजडी ना तातूंत. पूण म्हाका खबर ना, म्हाका ती मातशें ऑकवर्डशें जालें. सो कित्याक ती तुमी बरयल्या म्हणून. ना जाल्यार पळय तो आल्कामिस्ट न्ही तो, आल्काईद आनी ती मार्गारेताक व्हरता, इक्विजिटर व्हरून सोडटा आनी ती वयर वता. कळटा न्ही, फुडलें सांगपाची गरज ना. हांगा जर सांगपाचें आसा ही बायल पुढाकार घेता, बायलच करता म्हणून, ती ताच्या खोमसाची बटनां काडटा, सोंपलें. अशें आतां कादंबरी येतकर कांय ना, पूण म्हजें एक मत म्हणलें. पूण सबंद ही कादंबरी जी आसा हो आमचो एक इतिहासीक डॉक्युमेंट, त्याच बरोबर एक अशी सर्जनशील हातूंतल्यान आयिल्ली एक सुंदर, अति सुंदर अशी कादंबरी, उत्कृश्ट कादंबरी. हांव तर अशें म्हणत, कोंकणीच्या कादंबरीच्या भांडारांतले अग्रस्थान फावता अशे तरेची ही कादंबरी आसा उदय बाब. अशी कादंबरी तुमी कोंकणीक दिल्ल्या खातीर तुमच्या मना पासून अभिनंदन. तुमकां देव बरें करूं. सगळ्या कोंकणी समेत वाचक आनी कोंकणीच्या मनशा वतीन हांव सांगतां, हांवें आयकलां त्या भशेन तुमी अनेक कादंबरीक हात घाल्लो आसा. हें काम उदय बाब तुमीच करूंक शकतले, कारण तुमी तो काळ पळयला, तुमचो अभ्यास आसा म्हणजे परस तुमकां ती तितली विद्वत्ता आसा. इतिहासीक कादंबरी बरोवप ही फक्त प्रतिभेचें काम न्ही, ताका प्रज्ञा येवचें पडटा, त्या लेखका मदीं विद्वत्ता येवचें पडटा. ना तो कल्पनेन कितेंय सांगता, तें मागीर ताजेर चर्चा जावं, आवडू कोणाय, बरी म्हणली वायट म्हणली, पूण ती इतिहासा कडेन प्रामाणीक नासता. हें तुमीच करूं शकतात. त्या काळावेलो काळ, भास, ह्या सगळ्याची जाणीव तुमकां पुर्तुगेजीचें ज्ञान आसा, अभ्यास आसा, तुमीच तें डॉक्युमेंट काडून तपासून तें बरोवंक शकतात. उदयबाब कडेन मागणें आसा की एक मदीं म्हणटाले उदयबाब सगळे चळवळीची सगळीं कार्य बुजार घेता घेता कोंकणी चळवळीची उदयबाबाची लेखणी थांबली. ना उदयबाब, जाच्या मदीं पोटेन्शियल आसता, जाचे मदीं भितर तांक आसता, ती केन्ना तरी थोडे ते पुरता, ती कांय आडखड्याक लागून ती आनी अशी उत्स्फूर्तपणान येता. आतां तुमची एकार एक कादंबरी येतल्यो आनी कोंकणीच्या इतिहासीक कादंबरीनच च्या भांडारांतच तातूंत भर पडटली अशी आमकां आस्त आसा. तुमकां सगळ्यांक म्हज्या आयकले बद्दल देव बरें करूं. संजना प्रकाश आनी उदयबाब तुमकांय देव बरें करूं म्हाका ही संद दिली खातीर. देव बरें करूं मॅडम. आयच्या ह्या दिसाची याद आमच्या मानेस्तांच्या काळजांत सदांकाळ कोतरावन उरची इतलेंच आमकां दिसता. आनी ताका लागून लेखक आनी प्रकाशकाच्या वतीन ही ल्हानची मोगाची भेट तुमी स्विकारची मागता दिनेश बाबा लागीं. तांणी मानेस्तांक हे मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. देव बरें करूं दिनेश बाब.
इश्टानो, कार्यावळीच्या शेवटाक आमी पावल्यात. आयच्या दिसाची ही कार्यावळ खंयच खंड पडिनासतना खूब सुंदर रितीन पार पडली. हाचो श्रेय खूब जाणांक फावो जाता. हांव मागतां भोवमानेस्त दिनेश मणेरकर हांचे लागीं तांणी तांचे उपकार आठोवचे. देव बरें करूं समीक्षाबाई. इश्टानो, उदोवच्यान कार्यावळ बरी रंगार आयल्या आनीक आतां कार्यावळीची अखेर. कार्यावळीच्या अखेरेक वचचे पयलीं एक तुमचे खातीर चत्राय सांगता. ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक जानेवारीच्या 6 तारखेक भोवमानेस्त दामोदर मावजो, आमचो काळजांतलो भाई मावजो, हांचो एक नागरी सत्कार दवरला मडगांवच्या रवींद्र भवनात सांजचो 5 वरांचेर. तांकां हालींच फावो जाल्ल्या पुरस्कारा खातीर हो सन्मान आसतलो, हो तांचो भोवमान आसतलो. सगळ्या हांगा जमिल्ल्या प्रेक्षकां कडेन मागणें, तुमी तुमच्या इश्टां सयत आनी घरच्यां सयत ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावचो. आयच्या कार्यावळीक आमकां मानेस्त म्हणून लावले ते भोवमानेस्त दत्तबाब नायक. तांचे हांव मन काळजा सावन उपकार मानतां. भोवमानेस्त डॉक्टर जयंती नायक ह्यो आमकां आज अध्यक्ष म्हणून लाभल्यो. हांव जाणा जयंती बायक आज म्हत्वाचें काम आशिल्लें कोंकणी अकादमीक. अशें आसतनाय उदय बाबाचें उतर मोडपाक जायना अशें म्हाका दिसता. ताणें म्हाका अशें सांगूं ना, हें म्हज्या मनांतलें हांव सांगता तुमकां. म्हणून तें म्हत्वाचें काम कडेक दवरून आज ताणें हांगा अध्यक्षपद हांगा बसयलें आनीक आमकां उपकारांत दवरलें. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. व्हड संख्येन तुमी कोविडाच्या काळाक बसून हांगा व्हड संख्येन हजर रावले. आमचे मदीं भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल मुजरत हांगा आयल्यात. तशेंच बाकीचे भोवमानेस्त खूब जाण हांगा आयल्यात. हांव सगळ्यांची नांवां घेना, पूण तुमी तुमचो वेळांत वेळ काडून हांगा आयिल्ले खातीर तुमकांय हांव मन काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आयची कार्यावळ सोबयली आनीक आमचे सगळ्यांचे विचार आयकून घेतले, आयच्या मानेस्तांचे विचार आयकून घेतले. आय एम शुअर तुमी घरा कडेन वतना हे 2 विशय जे आज हांगा जाचेर चर्चा जाल्या ताचेर खोलायेन विचार करतले. आनी आमचे मदीं जे साहित्यीक आसात ते साहित्यीक हो इन्क्विजिशनाचो जो काळ आमी भोगला, येदो व्हडलो कॅनवास आमच्या मुखार आसा. उदयवन म्हळ्यार आपणे घेतल्या ती फक्त 20 वर्सां, पूण ताचे परसय व्हडलो काळ अजून आसा. आनीक हाजेर तुमचे कडल्यान लेखन जावपाक जाय, तुमचे कडल्यान अभ्यास करून ह्या विशयाचेर लेखन जावपाक जाय. अवघ्या 1-2 म्हयने भितर तुमचे भेटेक आनी एक कादंबरी येता, महाप्रस्थान ह्या कादंबरीचें नांव. हाची संद घेवन हांव तुमकां सांगतां. भोवमानेस्त कस्तुरी मोहन पै हे मंगळूरचे लेखक डॉक्टर पेशान तांणी ही महाप्रस्थान ह्याच विशयाचेर बरयल्या आनी 2 खंडांनी तुमकां संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन येता त्या 1-2 म्हयन्यां भितर तुमच्या भेटेक येतली. गोंयकाराच्या काळजांतलो विशय हो, गोंयकाराच्या आयुश्यांतलो म्हत्वाचो विशय हो इन्क्विजिशन हो. आमी बाटाबाटी चुकयली म्हणून आमी हिंदू उरले. जांकां चुकोवप जमलें ना तांकां दुसरो धर्म आपणावचो पडलो. हाजेर खोलायेन अभ्यास करून जर आमी गोंयकारांनी बरयलें जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें साहित्य जगार वतलें. आयच्या कार्यावळीक तुमी मुजरत हांगा हाजीर रावले ह्या खातीर परत एक फावट तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता. एक आभार मानपाचें उरलें ते भायर समीक्षा पै धुंगाटांचें सुंदर सूत्रसंचालन तांणी हांगा केलें. हांव सगळ्यांचे वतीन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगा पुस्तकां विक्रेक आसात, तांचें हरशीं मोल 550 रुपया जाता, पूण ती आज 400 रुपयांक तुमकां मेळटली. देव बरें करूं. हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें करूं.